नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. राजनाथ सिंग हांणी नवी दिल्लींत आयोजीत भारताच्या तिनूय सुरक्षा दळाच्या जोड परिशदेंत केले उलोवप. ऑपरेशन सिंदुरा वेळार सुरक्षा दळाच्या जोड शक्तीचे संवसाराक दिला प्रमाण संरक्षण मंत्र्यांनी म्हळें. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी राज्य मंत्रिमंडळाचे बसकेन म्हजे घर ह्या येवजणे अंतर्गत थारायल्ल्या जमनीच्या दराची दिली म्हायती. 1972 आदी बांदिल्ल्या आस्थापनांचेर तशेंच 2014 मेरेन उबारिल्ल्या आस्थापनांचेर लागू जातले दर. पर्पल फेस्ट महोत्सवा अंतर्गत फोंड्यां आयोजीत जाता दिव्यांग क्रिकेट वस्तादपण सर्त. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या सयत उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी उक्तावण सुवाळ्याक केलें मार्गदर्शन. आकाशवाणी पणजी आणि बांबोळेच्या कर्मचाऱ्यां खातीर आयोजीत हिंदी पखवाडा 2025 ह्या कार्यावळीचो आयज जालो समारोप. सर्तीच्या जैतिवंतांचो कार्यावळींत जालो भोवमान. आयच्यान आयसीसी बायलांच्या संवसारीक क्रिकेट करंडक सर्तीची गुवाहाटी हांगा जाता सुरवात. यजमान भारत आनी आड श्रीलंका हांचे मदीं सुरू आसा खेळ. आता खबरो विस्तारान. बिहारांत जावपी विधानसभा वेंचणुके आदीं आयज भारतीय वेंचणुकेंत आयोगान मतदार वळेरेंत केल्ल्या बदला उपरांत निमणी मतदार वळेरी जाहीर केली. ही वळेरी वेंचणूक आयोगाच्या अधिकृत संकेतथळाचेर उपलब्ध आसा. तशेंच बिहाराच्या मुखेल वेंचणूक अधिकारी कार्यालया प्रमाण सगळ्या जिल्लो वेंचणूक अधिकारी आनी जिल्लो दंडाधिकाऱ्यां कडेन हे नवे वळेरीची प्रत उपलब्ध करतले अशें सांगलां. बिहारांत जाल्ल्या मतदार वळेरेच्या पुनरावलोकन प्रक्रियेंत 1 ऑगस्ट दिसा ह्या नव्या मतदार वळेरेचो मसुदो जाहीर केल्लो. तातूंत सुमार 7.24 कोटी मतदारांची नांवां आस्पावीत केल्ली. 2024च्या लोकसभा वेंचणुकेंत बिहारांत 7.89 कोटी मतदारांचो वळेरेंत आस्पाव आशिल्लो. पुनरावलोकन प्रक्रिये उपरांत सुमार 65 लाख मेल्ले, स्थलांतरीत जाल्ले वा दोनदा नोंदणी आशिल्ल्या मतदारांची नांवां काडून उडयल्यात. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज नवी दिल्ली हांगा आयोजीत तिनूय सुरक्षा दळाच्या जोड परिशदेंत वांटो घेतलो. ह्या परिशदेचो मुखेल विशय फॉस्टरिंग ग्रेटर जॉयंटनेस सिनर्जी थ्रू शेअर्ड लर्निंग असो आसा. ह्या वेळार उलोवप करतना ऑपरेशन सिंदुराच्या माध्यमांतल्यान देशाच्या लश्कर, नौदळ आनी वायुसेनेन एकठांय येवन राबयल्ल्या मोहिमेंत संवसारा मुखार देशाची संरक्षण शक्त दाखोवन दिल्या अशें मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगलें. अधिकारियों और जवानों को मैं बधाई देता हूं और यह ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है जब हमारी सेनाएं आपस में मिलकर काम करती हैं तो उनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ कितनी बढ़ जाती है, यानी बड़ी से बड़ी चुनौती का भी मुकाबला करने में वह सक्षम हो जाती हैं और उस चुनौती पर विजय प्राप्त करती हैं. साथियों, इन ऑपरेशन के दौरान भारत ने अपने एयर डिफेंस में ज्वाइंटनेस का एक जबरदस्त प्रदर्शन किया जो डिसाइसिव साबित हुआ. इंडियन एयरफोर्स का इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी IACCS, जिसको इंडियन आर्मी के आकाश तीर और इंडियन नेवी के त्रिगुण के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट किया गया और मैं मानता हूं इस सफलता का यह आधार था. पाकिस्तानाच्या केटा हांगा पाकिस्तान अर्धसैनिक फ्रंटियर कॉप्साच्या मुखेल्या भायर जाल्ल्या भिरांकूळ आत्मघाती बॉम्बस्फोटान सुमार 10 जाणांक मरण आयलें जाल्यार 30 परस चड लोक जखमी जाल्यात. बलुचिस्तानांतल्या भलायकी खात्यांतले मंत्री बख्त मोहम्मद काकर हांणी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या हल्ल्यान 2 सैनिकांक मरण आयलां जाल्यार हे सगळे सामान्य नागरीक जावन आसात. तशेंच ह्या हल्ल्यांत आस्पावीत 6 आतंकवाद्यांक लेगीत मरण आयलां. बचाव पथकांनी दुखापत जाल्ल्या लोकांक उपचारा खातीर इस्पितळांत दाखल केल्यात. भाजपाचे म्हणयारे शेहजाद पुनावाला हांणी आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेंत काँग्रेसीक आयज धारेर धरले. 26/11 उपरांत पाकिस्तानाचेर कारवाय करपाक सोदताले पण त्या वेळार तांचेर दबाव आशिल्लो अशें वक्तव्य आदले केंद्रीय घरमंत्री P. चिदंबरम हांणी केल्लें. ह्या फाटभुंयेर उलयतना काँग्रेस शासना वेळार भारतांत आतंकी हल्ले जायत आशिल्ले पण काँग्रेसीन पाकिस्तानाक क्लीन चिट दिल्ली असो आरोप भाजपाचे म्हणयारे शेहजाद पुनावाला हांणी केलो. कांग्रेस पार्टी के पूर्व गृह मंत्री P. चिदंबरम जी ने इंटरव्यू में कहा है कि 26/11 के बाद वो रिलक्टेंटली होम मिनिस्टर तो बन गए
और 26/11 के बाद वो चाहते दिल्ली, मुंबई, हर जगह आतंकवाद होता रहा और हमने पाकिस्तान पर कार्रवाई करने के बदले मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने बार बार पाकिस्तान को क्लीन चिट भी दिया आतंकवाद पे। एनडीएच्या प्रतिनिधी मंडळान आयज करूर खेटाखेटीत गंभीररित्या जखमी जाल्ल्यांची भेट घेतली। तशेंच खंडूक थळार तांणी हेमा मालिनी हांच्या अध्यक्षतेखाला ह्या प्रतिनिधी मंडळांत 8 खासदारांचो आस्पाव आसा। करूर हांगा जाल्ल्या खेटाखेटीक कोण जापसालदार आसा ते सोदून काडटले अशें उतर हेमा मालिनी हांणी दिलें। We are a delegation of 8 people. We have come from Delhi, from various places. They are all there. Our members from Rajya Sabha and Lok Sabha. We are all here to come actually on the 27th night. And it is such a horrible and a biggest stampede which has happened, which has never happened in the history of politics, I would say that, because normally political rallies are done in a very proper way and proper security is given and then normal stages are put and then the artist or whoever goes there, the leader, they talk there and then people are sitting in a comfortable place. That the administration should have taken care of that. Do it, that's what I feel. खबरापत्रान आता घेऊया एक ल्हानसो विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। विसव उपरांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज पर्वरेच्या मंत्रालयात पत्रकार परिशद आपोवन राज्य मंत्रिमंडळान म्हजें घर ह्या येवजणे अंतर्गत थारायल्ल्या जमनीच्या दराविशीं सविस्तर म्हायती दिली। ह्या वेळार सरकारी निर्माण केल्ल्या बेकायदेशीर आस्थापनां खातीर तशेंच कम्युनिदाद जाग्यांचेर केल्ल्या अतिक्रमणाच्या दराविशीं मुखेलमंत्र्यांनी म्हायती दितना हे दर 1972 पयलीं उबारिल्ली आस्थापनां, 1973 ते 1986 मजगतीं उबारिल्ली तशेंच 1987 ते 2000 मजगतीं आनी 2001 ते 2014 उबारिल्ल्या आस्थापनांचेर हे दर लागू जातले अशें सांगलें। 1972 जे आहा हाज्या खातीर 25 रुपीज पर स्क्वेअर मीटर आसतलो एज एप्लिकेबल। बिटवीन 1973 to 1986 50% of the minimum land rate means 50% of the circle rate. For example, circle rate जर त्या विलेजीन 200 रुपया असलो जाल्यार ताका 100 रुपया पे करचे पडटले। थर्ड वन इज इन 1987 to 2000 75% of the minimum land rate म्हणजे एखाद्या विलेजीत जर सांग्या वयल्या 100 रुपया सर्कल रेट जर आसत जाल्यार ताका 75 रुपया पे करचे पडटले त्या टायम नोटिफाईड इन 2014। सर्कल रेट सगळे लास्ट नोटिफाईड 2014 केल्ले आहा। द रेट विल नॉट गो बिलो 50 रुपीज आनी खंयच्याय विलेजीन 60 रुपया सुद्धा आसा तशें म्हणून बिलो 50च्या सकयल गेल्लो ना। फोर्थ वन इज इन फ्रॉम 2001 to 2014 मिनिमम लँड रेट जो आसा तो एप्लिकेबल जातलो म्हणजे खंयसरूच 2001 सालापासून 2014 सालापर्यंत जर कोणी चुकून गव्हर्नमेंट लँडान घर बांदला जाल्यार जो सर्कल रेट आसा तोच सर्कल रेट ताका फारीक करचो पडटलो, कमी न्ही। दिस इज रिगार्डिंग टू द गव्हर्नमेंट लँड। राज्य भाजपान पणजी हांगा सायबर सुरक्षा तज्ञ डॉ. अक्षित टंडन हांच्या हजेरेन सायबर सुरक्षताये विशीं खासा कार्यशाळेचें आयोजन केलें। हे कार्यावळीन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या सयत गोंय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी लेगीत वांटो घेतलो।
कार्यावळीन उलोवप करतना राज्यात दिसान दीस वाडटल्या सायबर गुन्यांवांच्या फाटभुंयेर लोकां मदीं जागृती जाला अशें मत मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायलें. आस्पावीत समिस्थांक तांणी ही जागृताय करपा हेतान मास्टर ट्रेनर जावपाचो उलो मारलो. त्या खातीर तुमी मास्टर ट्रेनर जावचे हेजी अपेक्षा आसा. सायबर फ्रॉड करूंक न्ही, आमकां मास्टर ट्रेनर लोकांक अवेअर करपा खातीर जावपाक जाय आनी ताची गरज आसा. ताका लागून नो डावट तो लेक्चर कसो घेता त्या बद्दल लांबून सांगलें म्हणजे तुमकां सगळ्यांक आवडटलो. त्या खातीर हांव चड वेळ घेयना, फक्त हांवें तुमकां दोनूच मुद्दामून येतना ते फिगर काडून घेवन आयल्लो. त्या खातीर सिरियसली हाज्या कडेन घेयात आनी जाल्या उपरांत हाजेर उलोवपाक सुरवात करात. सकयल्या लेवलाचेर उलोवपाक सुरवात करात, बूथ लेवलाचेर उलोवपाक सुरवात करा, लोकां मदीं उलोवपाक. आनी तुमकां जेन्ना जेन्ना पब्लीक उलोवपाची संद मेळटली पळय न्ही, तितक्या लोकां मदीं उलयात. आमी जितक्या चड लोकां मदीं उलयताले पळय न्ही, तितको सायबर फ्रॉड रेट कमी जातलो. आमी वेगळो आमचो सायबर सेल रायबंद्रा हांगा एस्टाब्लीश केला. 1930 नंबर घेता. आमच्या प्रत्येक पुलीस स्टेशनाचेर आमी कंप्लेन रजिस्टर करून घेता. आमी प्रत्येकाक म्हणजे आमच्या कॉल सेंटरा वयल्यान मेसेज धाडटना सांगता. सगळे म्हणजे ताजेर व्हडल्यो व्हडल्यो एडवर्टायजमेंट येता. सायबर फ्रॉड कशें जाता नॅशनल लेवलाचेर ताजेर अवेअरनेस खूब मोठ्या प्रमाणात. म्हणजे हे तुमी म्हणटाले मागीर सायबर फ्रॉडवाले खंय पडला तांकां उखलून हाडा बरें म्हणटाले. प्रोबस क्लब ऑफ पोंडा ह्या संस्थेक 25 वर्सां पुराय जाल्ल्या बद्दल नव्या भलायकी केंद्राच्या जोडपालवान बायलां खातीर भलायकी शिबिराचें आयोजन केलें. ह्या शिबिराच्या माध्यमांतल्यान ह्या संस्थेन बायलां खातीर सगळ्या तरेच्यो भलायकी विशयक चांचणी आनी तपासणी फुकट करून दिली. ह्या शिबिरा विशीं मुळाव्या भलायकी केंद्राच्यो भलायकी अधिकारी डॉ. स्मिता पालसेकर हांणी सविस्तर म्हायती दिली. आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्रायमरी हेल्थ सेंटर पोंडा आणि प्रोबस क्लब ऑफ पोंडा हिल टाउन आयज आमी हांगा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कॅम्पेना अंडर एक हेल्थ कॅम्प ऑर्गनायज केल्लो आसा. ह्या कॅम्पा भितर आमच्या खातीर वेरियस स्क्रिनींग प्रोग्राम आसा. हांगा हातून ओरल कॅन्सर, सर्वायकल कॅन्सर, आयब्रेस स्क्रिनींग, तशेंच ऑफ्थॅल चॅकअप, डायबिटीज, हायपरटेन्शन स्क्रिनींग अशें जातले. त्या शिवाय हांगा फ्री मेडिकल चॅकअप जातले आनी मेडिसिनूय दिले जातले. ह्या कॅम्पेना अंडर आमची जी स्कूल हेल्थाची भुरगीं आसा, स्कुलाची एडॉल्संट भुरगीं आसा, तांच्या खातीर आमी मेडिकल चॅकअप, अनेमिया स्क्रिनींग प्रोग्राम, HB एस्टिमेशन, तशेंच सिकल सेल स्क्रिनींग प्रोग्राम आनी हेल्दी डायट आनी हेल्दी लायफस्टायल ह्या बद्दलूय मार्गदर्शन जातले. इम्युनायझेशन प्रोग्राम जातलो, TD वॅक्सिनेशन जातले. आमची जी गुरवार बायलां आसा तांच्या खातीर मेडिकल चॅकअप जातले, तांकां वॅक्सीन दिले वतले. तशेंच तांकां डायटा बद्दल आमी म्हायती दितली. तशेंच जे आमची गुरवार बायलां आसा तांचे आमी हिमोग्लोबीन एस्टिमेशन, जशें अनेमिया स्क्रिनींग आनी सिकल सेल स्क्रिनींग जातले. सिकल सेल अनेमिया स्क्रिनींग जातले. भारत संचार निगम लिमिटेड संस्थेक 25 वर्सां पुराय जाल्ले बद्दल तांच्या नव्या उपक्रमा विशीं म्हायती दिवपा हेतान पणजे हांगा BSNLचे महासंचालक LB लाल हांणी पत्रकार परिशद आपयल्ली. ह्या वेळार गोंयांत 52 गांवांनी 4G सॅच्युरेशन दिवपाची मोहीम तशेंच भारत नेट अंतर्गत 191 ग्रामपंचायती जोडपाच्या येवजणे विशीं तांणी म्हायती दिली. Presently, we are not only giving services like landline and mobile to the end customers, but we are also fulfilling our social obligation through the Digital Bharat Nidhi funded projects, namely 4G saturation and BharatNet. Under the 4G saturation project, BSNL is extending 4G mobile services to the remotest villages, which are presently not covered under mobile network of any of the operators. Villages were identified, and out of these 52 villages, we have already provided connectivity to 30 remotest villages. For the remaining villages, the work is under progress. It is that the allotment of land for these towers had been a major problem for us. However, with the tacit support of the state government, various departments like Revenue Department, IT Department, Forest Department, both collectorates and their officials, we have been able to acquire land in all the sites, and the project is going at its fast pace. गोंयांत आयोजीत संवसारीक पर्पल फेस्ट महोत्सव 2025 निमतान गोंय क्रिकेट संघटना आनी भाटीकर चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या
वर्साच्या जोडपालवान फोंडेच्या खेळा संकुलान आयच्यान 28 ऑक्टोबर मेरेन दिव्यांग क्रिकेट वस्तादपण सर्तीचें आयोजन केलां। आयज ह्या सर्तीच्या उक्तावण सुवाळ्यान समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर तशेंच पर्पल फेस्ट खेळा संचालक डॉ. केतन भाटीकार हांणी वांटो घेतलो। समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी ह्या उक्तावण सुवाळ्याक मार्गदर्शन केलें। 11th ऑफ नोव्हेंबर ह्यो सगळ्यो मॅचीस जातल्यो आनी 12th आमचो इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टाचो समारोह सोहळा जातलो म्हणून बरें दिसता आमचे डॉ. केतन भाटीकर हांणी हो सगळो इनिशिएटीव जे स्पोर्ट्साचे इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट जे स्पोर्ट्स डायरेक्टर म्हणून तांची नेमणूक जाले नंतर तांणी पयलीं म्हणजे आमच्या 27 तारखेर एक टुर्नामेंट स्टेट चॅम्पियनशीप फॉर चेस दिव्यांगाची ती घडोवन हाडली। आयज तांणी ब्लायंड क्रिकेट घडोवन हाडले आसा जे व्हीलचेअर क्रिकेट घडोवन आसतले म्हणून पर्पल फेस्टाच्या दरम्यान ज्यो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जातल्यो त्यो ताका कनेक्टेड आसतल्यो। आमी ब्लायंड फुटबॉल ऑर्गनायज करतले, व्हीलचेअर बास्केटबॉल करतले, अशे अनेक स्पोर्ट्स आसात। श्यामाप्रसाद मुखर्जीचेर इंटरनॅशनल ताजेर आमी करतले। तशेंच आयज इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट हे जात आसतना युनायटेड नेशना कडेन आमी कोलॅबोरेट केल्ले आसा। तशेंच आमचे युनियन गव्हर्मेंट आमचे जे सोशल जस्टीस मिनिस्ट्री आसा तांचे कडेन कोलॅबोरेट केल्ले आसा। ह्या वेळार उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर तशेंच पर्पल फेस्ट खेळा संचालक डॉ. केतन भाटीकर हांचे लेगीत उलोवप जालें। खूप मोठा सोहळो आसा पयलीं हांव अशें म्हणटा की खेळाचो महोत्सव स्पेशल भुरग्यां खातीर हो आयोजीत जाल्लो आसा। तांच्या बरोबर सुभाषाक मनापासून दिता जितले सगळे प्लेयर्स येतले नक्कीच 9 तारखेक 10 तारखेक 11 12 आनी काय नाईट फंक्शन मनांतल्यान दिसता। तांच्या बरोबर मुखावेल्या दिसांनी दिसता 9, 10, 11, 12 फायनल पर्यंत जे काही शक्य आसा। ऑफकोर्स ही इज व्हेरी डायनामिक पर्सनॅलिटी आणि थारायला जर जाय ताका जाय ते सगळे पयशे मेळटले, आधारूय मेळटलो आनी स्पोर्ट्साची फॅसिलिटी सगळी। इंडिया टिमी खेळिल्ले 31 प्लेयर आसात आणि त्याच प्रमाणे व्हीलचेअर क्रिकेट ही आमची 5 तारखेक सकाळच्यान चालू जातली आणि व्हीलचेअर क्रिकेटीचे इनॉग्रेशन जातले ते सांजचे 6:30 जातले। व्हेरी हॅपी टू से दॅट ऑलमोस्ट मोर दॅन 500 to 600 players have come all over India in Ponda, and Ponda is really rising. I am thankful to the Honorable Chief Minister Sri Pramod Sawant and the Honorable Minister for Purple Fest Sri Subhash Bhai Faldesai to give me the opportunity to work from a coordinator to a director, and I am sure every player has appreciated the work, and I would thank all the media to give us support and please promote Purple Fest because I think they need motivation and they motivate us more than we motivate them. 14 सप्टेंबर हिंदी दिसा निमतान आयज पणजेच्या इन्स्टिट्यूट मॅनेजर्स प्रागांजा हांगा हिंदी सृजनोत्सव कार्यावळीचे आयोजन जालें। हे कार्यावळी अंतर्गत राज्यांतल्या तरेकवार महाविद्यालयांनी हिंदी भाशेन मोनोलॉग, कविता लेखन, निबंध लेखन, वक्तृत्व आणि स्केच तशेंच देशभक्ती गीत गायन स्पर्धेचे आयोजन जालें। तशेंच हे कार्यावळी अंतर्गत गोंय विद्यापीठान BA आणि MA पावंड्यार हिंदी विशयांत सगळ्यांत चड गुण मेळिल्ल्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान जालो। कार्यावळीन मुंबयच्यो नामनेच्यो हिंदी साहित्यीक मधु कंकारिया मुखेल सोयरे म्हूण वांटेकार जाल्यो। त्या भायर गोमंत राष्ट्रभाषा विद्यापीठाच्यो अध्यक्ष कृष्णी वाळके मानाच्यो सोयरे म्हूण ह्या कार्यावळीन वांटेकार जाल्यो। कार्यावळीन उलोवप करतना आतांच्या डिजिटल काळान हिंदी पाठ्यपुस्तकां मेरेन मर्यादित ना आनी हाचो लाव घेवन हिंदी विद्यार्थ्यांनी तरेकवार वाठारांनी फुडार घडोवचो अशें आवाहन कृष्णी वाळके हांणी केलें। सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिन है। शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, व्यापार, कला, राजनीति में ऐसे अनेकों क्षेत्र हैं, अनुवादकों की जरूरत होती है। आप इसका लाभ उठाएं और अपना भविष्य निश्चित करें। केंद्रीय माहिती आणि वितरण मंत्रालयाच्या केंद्रीय संचारण ब्युरोच्या गोंय फाट्यान स्वच्छता ही सेवा या विशयाचेर तशेंच 8व्या राष्ट्रीय पोषण निमतान चिंचोळेच्या PM श्री सरकारी प्राथमिक विद्यालयात जागृताय कार्यावळ आयोजित केली। कार्यावळीन विद्यार्थ्यां खातीर बऱ्या खाण संवय विशीं तरेकवार खेळांचे आयोजन केल्ले। त्या भायर पर्यावरणाचे संवर्धन करप विद्यार्थ्यां मदीं सैमाचे महत्व समजून दिवपा हेतान माके नाम मोहिमे अंतर्गत झाडांची रोपां रोयलीं।
त्या भायर स्वच्छता ही सेवा मोहिमे अंतर्गत विद्यार्थी, शिक्षक आणि हेर शाळेच्या कर्मचाऱ्यांनी खासा स्वच्छता रॅलीचे आयोजन केले. खबरापत्रांत घेऊया आता लहान सविस्तर. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग. एवरी संडे एट 10. Repeat telecast on Monday at 11:30 AM. Only on DD National. जय और मंगला अभी तक तो मेरी ही बेइज्जती कर रहे हैं. कुछ दिनों में तुम्हारी भी करने लगेंगे. आप अगर हमारी कंपनी में काम करना चाहते हैं तो आइंदा दफ्तर के टाइम पर घर जाना और अम्मा से झूठी शिकायतें लगाना बंद करना होगा. आज बीबी जी ने बुलाया और हिसाब कर दिया. मेरी नौकरी कैसे जा सके है? अब तो मेरा राज है. आप कौन होते हैं उसे फिर बहाल करने वाले? मेरी शादी हो जाएगी तो तू भी मेरे साथ महलों में रहेगी. इधर होटल है, उधर महल, मगर महल का रुतबा होटल से बड़ा होता है. आज ही मैंने प्रिंस रिपुदमन को तेरे बारे में बताया. खास महल में हम रह लेंगे, छोटा महल उनको दे देंगे. अरे हंसना, चक्कर बाज. डीडी क्लासिक में देखिए प्रतिदिन शाम 5 बजे डीडी नेशनल पर. विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. आकाशवाणी पणजी हांगा आयज हिंदी पखवाडा 2025 पुरस्कार भेटवण आणि समारोप सुवाळ्याचे आयोजन जाले. ही कार्यावळ आणि पुराय हिंदी पखवाडा कार्यावळीचे आयोजन सहाय्यक संचालक राजभाषा श्री पियुष गौतम हांणी घडोवन हाडिल्ली. हे कार्यावळीची अध्यक्षता उपमहासंचालक आणि क्लस्टर मुखेली संदीप श्रीवास्तव हांणी केली. कार्यावळीन मुखेल सोयरे म्हूण मुखेल वैजकीय अधिकारी डॉ. दीपक बोरकर हजर आशिल्ले. हिंदी पखवाडा 2025 कार्यावळी अंतर्गत आयोजित केल्ल्या साबार सर्तीचे जैतिवंतांक ह्या समारोप सुवाळ्यात पुरस्कार आणि प्रमाणपत्रां भेटयली. ह्या वेळार केंद्रीय घरमंत्र्यांनी हिंदी दिसा निमतान दिल्ल्या संदेशाचे आणि राजभाषा प्रतिज्ञेचे कार्यावळीन वाचन जाले. हिंदी पखवाडा 2025 आकाशवाणी पणजी आणि बांबोळे हांच्या साबार विभागांतल्या अधिकाऱ्यांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी व्हडा प्रमाणात वांटो घेतलो. जैसे हम सब जानते हैं कि जो हिंदी भाषा है वो हमारे संविधान में राजभाषा के इसमें एक्सेप्ट किया है और ये संपर्क भाषा भी है हमारी. तो हम सब ये जानते हैं जब हम ट्रैवल करते हैं, चाहे कन्याकुमारी से हम कश्मीर या आसाम से हम गुजरात जाते हैं, कहीं पे भी हमें कोई दिक्कत होती है, किसी से बात करनी होती है तो हम हमेशा हिंदी में ही बात करते हैं और दूसरा आदमी समझ जाता है हिंदी और हमारा उत्तर दे देता है, जिस कम्युनिकेशन हमारा हो जाता है. आयच्यान गुवाहाटी हांगा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संघटनेन आयोजित केल्ल्या बायलांच्या संवसारीक करंड सर्तीक सुरवात जाली. आयचो पयलो खेळ यजमान भारत आणि श्रीलंका हांच्या मदीं सुरू आसा. श्रीलंका पंगडान कुरुबावलो जिखून पयली गोलंदाजी स्वीकारली. निमणी खबर हातान मेळ्ळी तेन्ना भारतान 6 गडी वगडावन 36 षटकांनी 184 धांवड्यो केल्यो. पावसाक लागून ह्या खेळान 2 वेळा विसव घेतिल्ल्यान 50 षटकांचो खेळ 48 षटकांचो केला. 47 वर्सां उपरांत भारतीय बायलांचो पंगड हे फावट हे करंडक देशान हाडपा खातीर मैदानार देवला. सर्तीन भारतात सयत ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, न्यूझीलंड, दक्षिण आफ्रिका, श्रीलंका, बांगलादेश तशेंच पाकिस्तान हे पंगड वांटो घेतात. आता पळोवया आयचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण चडांत चड तापमान 29.6°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24°C इतलें नोंद जालां. खबरो सोंपोवच्या आदीं पोरतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी नवी दिल्लीत आयोजित भारताच्या तिनूय सुरक्षा दळाच्या जोड परिशदेन केले उलोवप। ऑपरेशन सिंदुरा वेळार सुरक्षा दळाच्या जोड शक्तीचे संवसाराक दिला प्रमाण संरक्षण मंत्र्यांनी म्हळें। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बसकेन म्हजे घर ह्या येवजणे अंतर्गत थारायिल्ल्या जमनीच्या दराची दिली म्हायती। 1972 आदी बांदिल्ल्या आस्थापनांचेर तशेंच 2014 मेरेन उबारिल्ल्या आस्थापनांचेर लागू जातले दर। पर्पल फेस्ट महोत्सवा अंतर्गत फोंड्या आयोजित जाता दिव्यांग क्रिकेट वस्तादपण सर्त। समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांचे सयत उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी उक्तावण सुवाळ्याक केलें मार्गदर्शन। आकाशवाणी पणजी आनी बांबोळेच्या कर्मयोजीत हिंदी पखवाडा 2025 ह्या कार्यावळीचो आयज जालो समारोप। सर्तीच्या जैतिवंतांचो कार्यावळीन जालो भोवमान। आयच्यान आयसीसी बायलांच्या संवसारीक क्रिकेट करंडक सर्तीची गुवाहाटी हांगा जाता सुरवात। यजमान भारत आड श्रीलंका हांचे मदीं सुरू आसा खेळ। पणजी दूरदर्शन केंद्राचे खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवें OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो। हांगा सोंपता, परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।